भाजपान जेन्ना आपल्याक मडगांवांत हाडलो तेन्ना पेडणेच्या लोकांनी आपल्याक अपक्ष म्हणून वेंचणूक लढपाक सांगिल्लें. तशेंच आपल्याक वेंचून हाडपाक तयार आशिल्ल्या लोकांनी आपल्याक सांगिल्लें, पूण आपणे पक्षाच्या निर्णयाक पाळो दिलो आनी आपूण मडगांवां गेलो. आपल्याक न्हयकारिल्लो असो दावो आमदार प्रवीण आल्लेकार करता तो सारको न्हय. आपल्याक लोकांनी रिजेक्ट करून आल्लेकारा सारके लोक हांगा फक्त धंदे करपाक आयल्यात, अशें आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकार सांगता. आयकात. बाबून ह्या मतदारसंघान गेली 25 वर्सां काम केलां, एक्सपिरियन्स आहा आनी आमकां हेजे भितरलो अनुभव आहा आनी हो मतदारसंघ गेली 4 वर्सां सारको फाटीं उरलो म्हणून बाबूक स्टॅप दिवपाक पडलो. आज ह्या मतदारसंघान कितें करिनासतना हांवें दवरला हें जबाबदारी आनी जे कामां केल्या ती फुडें व्हरपाक हेंच्या कडेन जायना. ह्या प्रवीण आल्लेकरा कडेन हो सिर्फ धंदो करपाक ह्या मतदारसंघान आयला. ह्या मतदारसंघान हांवें जी सेवा केल्या ती प्रामाणीकपणान केल्या म्हणून लोकांनी म्हाका 4 फाटीं निवडून हाडलो. आनी जेन्ना बीजेपीन म्हाका मडगांव धाडलो, लोक म्हाका कितले तरी म्हणटाले की बाबू तो इंडिपेंडंट रावपाक जाय आसलो. म्हाका लोकांनी रिजेक्ट करूं ना. हांगा लोकांनी म्हाका निवडून दिताले लोक, पण बीजेपीन म्हाका हांगा मडगांव धाडलो म्हणून थंय पावलो. आनी हो आल्लेकर जो म्हाजे आरोप करता की बाबूक रिजेक्ट केलो म्हणून, बाबूक रिजेक्ट करूं ना. बाबूच्या फाटल्यान लोक आसात. हे जे मनीस आसात आल्लेकर असले, हे मनीस सिर्फ धंदो करपाक हांगासर आयल्यात.